हॅलो एवरीवन, वेलकम टू गोवन स्ट्रीम्स चॅनल. आता आम्ही पळयता रुद्रा गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हण ना. शुभम गुड मॉर्निंग म्हण. व्हेरी गुड. रुद्रा किती पळयता? आपल्याला व्हिडिओ पळयता. रुद्रा आपल्याला व्हिडिओ पळयता. जेवण बी करता. आता थोड्या वेळान तो आता स्कुलान वतलो. किती खाता रे? किती खाता शुभम? किती खाता शुभम? मखाना खाता. किती खाता? मखाना खाता आणि बनाना. बनाना खाता. व्हेरी गुड. मखाना आणि बनाना. तू किती पितलो सांग? किती जाय तुका? किती पिवपाक जाय? उदक. बरें आसा, उदक पी. तुका किती जाय पिवपाक? किती जाय? दूध जाय? खंयच्यान दूध हाडया? किती जाय सांग तुका? किती जाय? किती जाय? हांगा पळय. किती जाय? दूध जाय. किती जाय? दूध जाय. बंद करू? बंद करू? हांव बंद करता. रावले पळय. चल टीव्ही बंद करूया. बंद केली. बाय बाय टीव्ही. बाय बाय टीव्ही कर. व्हेरी गुड. उतून हांगा आपलो बूक केल्लो आसा ABCDचो. ए ॲपल. ए ॲपल. बी बॉल. बॉल. सी कॅट. डी डॉग. हे किती? बॉल. आणि ये? व्हेरी गुड. आणि हाका किती म्हणटा? हे किती? व्हेरी गुड. कोण कोण व? पेपर बुक. कोणाचो बुक? पेपर बुक. तो पेपर. पेपराचो फ्रेंड. टॉय फ्रेंड. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज हांवें ब्रेकफास्टाक फक्त चपात्यो केल्यो भुरग्यांक आनी आमी आतां ब्रेकफास्ट करपाक भायर वतली एका खंयच्या अशा उडपी रेस्टॉरंटान. म्हाका तांचो चाव चाव भात खावपाचो आसा. तांचो म्हाका चाव चाव भात खूब आवडटा. आनी हे पळय हांवें अन्न हाडिल्लें. आज हांव जेवणाक फक्त अनसाची शाक आनी चपात्यो करतल्यो. चपात्यो करतलें. हांवें अनसाची शाक करपाक काल हांवें अनस हाडिल्लो. तो बसो बारीक कट केला आनी तो अनस खूब असो आंबट आशिल्लो. मातसो आंबट आशिल्लो तो. ताका लागून आतां हांवें अशें तातूंत भितर फण्णां मारला. मेथी, मस्टर्ड सीड्स आनी हींग घालून, मेथी, सांसवां, हींग घालून फण्णां मारला. आनी उदक घालून आतां तातूंत भितर 2 चमचे हांवें गोड घाला आनी तें मातशें बरें शिजयता. शिजयतकीर तातूंत हांव हें घालतलें, वांटप घालतलें मिरसांगेचें. रेड चिली मिरसांगेचें तातूंत भितर वांटप घालतलें. आनी होच रोस आतां हांव भुरग्यांक सुद्दां दवरतलें. सद्या भुरगीं म्हजी प्ले ग्रुपान गेल्लीं आसा. ती आतां सद्या तांचो सप्टेंबरान तांकां 2 वर्सां कंप्लीट जातलीं. आतां अजून तांकां 1 म्हयनो आसा 2 वर्सां जावपाक. सो ती आतां सद्या सगळें खाता. सो तांकां सुद्दां हो रोस म्हाका पुरो जातलो. आनी दुसरे कडेन हांवें हाची भाजी केल्या. ही भाजी हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केल्ली, पूण अशी बरी रुचीक आशिल्ली भाजी रेड बिन्साची. रेड बिन्स हांगा खूब अशें मेळटा. आतां मातशें हांवें 10-15 मिनटां हें शिजयतलें आनी तातूंत भितर वांटप घालतलें. असो अनसाचो रोस केन्नाय असो खावपाक बरो लागता. दुसरे कडेन हांवें सोय घातल्या. ती सोय, रेड चिली आनीक इल्लेशें ब्लॅक पेपर आनी कोरिएंडर घेतल्या, कोथमीर आनी उदक घालून ताचें बरें अशें वांटप करून घेतलें. वांटप करून घेतलें म्हणटकीर पळोवंक शकता म्हजें अनस बरें शिजिल्लें आसा. तो रोस तातूंत भितर घालतलें.
रोस मातसो आतां 10 मिनटां बरो उकडपाक बरो शिजपाक दवरपाक जाय. 10-15 मिनटां तसोच दवरतलें शिजपाक. बरो शिजपाक जाय तो. शिजला म्हणटकीर तो हातून भितर घालतलें. सांजचें हांव भुरग्यांक होच रोस दितलें. दनपारां काय ती जेवची ना, कित्याक ती दनपारां स्कुलानूच तांचें जेवण आसता, सो स्कुलानूच ती जेवून येतली. आनी आतां भुरग्यांचें सांगपाचें म्हळ्यार ती बरी मस्त आसता, बऱ्या प्रमाणे उलयता बी आनी एकामेका बरोबर खेळत आसता. सो आतां तांचे इतले त्रास ना. प्लीज लायक, कमेंट, सबस्क्रायब टू चॅनल. थँक यू.